शब्द उलयता पोस्टा बद्दल की हे पोस्ट आतां कायमचे बंद जावपाचें आहा। तेन्ना ह्या वाठारांत आखेचे लोक तुगेले विश्रांता सकयले लोक आनी मालभाटांतले लोकांक कितलेशे लोक हांगा लायनी लागताले ते आतां लोकांक त्रास जाला। लोक येवन येवन पळयता आनी वयता। तेन्ना हे बेगीनचे बेगीन कितें जाल्यार उपाय करचो इतलेच म्हाजी मागणी आहा। काल हांव सकाळीं म्हागेले कडेन न्यू इयराचे आसले ग्रेडिंग बी कार्ड्स बी आसले ते पोस्ट करपाक म्हणून हांगा येयलो सवय प्रमाणे पास्ट एटलीस्ट 2-3 डिकेड्स दीस पोस्ट ऑफिस इज देर। पयलीं आमगे माय बाय आमकां हाडटालो आतां आमी वयता आनी हांगा हांव एक पळयता ते चड आनी चड आमचे सिनियर सिटीजन येता फॉर पेन्शन आनी तांचे सेविंग्स बी हें करपाक हांगा। पूण सदां हो ब्रांच कोणें केन्ना पळोवंक ना, कोणें ताजेर लक्ष घालूंक ना। कित्याक प्रॉब्लम कितें आसता हांगा सदां स्टाफाची प्रॉब्लम आसता आनी मेनी टायम आमचे सेंट्रल इंडिया स्टाफ आसता तांकां कोंकणी सजवना, मागीर आमचें कम्युनिकेशन गॅप जाता तें सोड। पूण हो ब्रांच केन्ना कोणें बरो वयर काडूंक ना। हांगा तो प्रॉब्लम आहा। हांव काल कितें मागीर हांव एसिस्टंट पोस्ट मास्टरा बद्दल गेलो इन मारगांव। थंय लायन आसली सामकी भायर पडली सो थंय स्टाफींग प्रॉब्लम आसा। ती म्हणटा आखे ब्रांच इज क्लोज बिकॉज ऑफ हाय रेंट। पूण म्हाका दिसना दीस बिल्डींग इज ओल्ड सो रेंट आय डोंट नो इफ शी इज सेइंग दॅट टर्न ओवर इज नॉट मच, द फुटफॉल्स आर लेस, तितले सस्टेनेबल ना म्हणटा ती। आनी सेकंडली स्टाफ प्रॉब्लम आहा। परमनंटली स्टाफ इज टेकन फॉर ट्रेनिंग, स्टाफ इज अ प्रॉब्लम बट दीस प्रॉब्लम्स आर सॉल्वेबल। ब्रांच बंद करपाक जायना। टुडे पोस्टल सर्विसेस आर ग्रोईंग, कोरियर आसता, इवन पोस्ट कार्ड्स आर कमिंग बॅक, पीपल आर सेंडिंग पोस्ट कार्ड्स when they go already early in the Christmas season. So now what has happened is suddenly your branch was and permanently closed म्हणटा आनी solution ना। So लोकांक त्रास जाता, खूब लोकांक त्रास जाता। सो हे कोणें तरी लक्ष घालची and I will be taking up this matter with the high authorities. I have already met the assistant post master and she has assured me that she will look into the matter. आखेचे पोस्ट ऑफिस आसा ते पोस्टान मारिल्ल्या नोटिसी प्रमाणे 30 तारखेच्यान बंद जावपाचें। कालच्यान ते फॉर्मली बंद जाल्ले आसा आनी हांचो सगळो वेव्हार आसा तो आतां मडगांव पोस्ट ऑफिसान जातलो। मेन म्हणजे ह्या वाठारांत आखेचे वाठारांत जावं रेल्वे स्टेशन, मालभाट, पावर हावस, ताचे मुखारले सगळे वाठार सेंट जोसेफ इस्कॉला कडले ह्या वाठारांतल्या लोकांक हे पोस्ट ऑफिस एक ताचो हेल्प जातालो, मातसो ताका हांगा येवन मदत जाताली। कारण मडगांवच्या पोस्ट ऑफिसान जर पळोवपाक गेले जाल्यार खूब गर्दी आसता आनी थंय वरांची वरां रावची पडटा। त्या खातीर ह्या पोस्ट ऑफिसाची रिलीफ आशिल्लो। खूब जाण हांगा येताले, पोस्ट ऑफिसाची सर्वीस घेताले। पूण पोस्ट अधिकाऱ्या कडेन उलयले तेन्ना अशें कळून आयलें की तांणी फाटलीं 2 वर्सांच्यान प्रयत्न तांचो हें चालू आशिल्लो की हें पोस्ट ऑफिस बंद करचें। कारण काय म्हणजे हाजी जे रेंट आसा ते परवडना तांकां, तांचे नॉर्म्साक बसना, त्या खातीर हें पोस्ट ऑफिस बंद करचें आसा। तांचो म्हणजे तांकां तांचेर प्रेशर कंटिन्यूअस आशिल्लो वयल्याच्यान तशें तांणी सांगलां आनी त्या प्रमाणे तांणी हांगा आनीक रेंटेड प्रिमायसीस जे आसा ते सोदपाचो प्रयत्न केल्लो। पूण हांगचो जो दुकानाचो प्रायस आसा तो तांकां परवडनाशिल्ल्या कारणान तांणी सद्याक हें बंद करपाचो निर्णय घेतला। पूण हाजो इफेक्ट ह्या लोकांचेर भरपूर जातलो। मडगांव पोस्ट ऑफिसान गेले जाल्यार वरांची वरां लायनीक रावची पडटात। ऑलरेडी थंय ताण खूब आसा, स्टाफूय कमी आसा आनी हांगची जर बिजनस थंय व्हेलो जाल्यार आनीकय तांचेर प्रेशर वाडटलो। त्याच बरोबर लोकांक चड वेळ रावचे पडटले। त्याच बरोबर थंय पार्किंग सुविधाय सारकी ना पोस्ट ऑफिसा मुखार। थंय नो पार्किंग बोर्ड आसा कारण गार्डनाचे मुखार सामके प्रायम लोकेशनार ते आसा। सो लोकांचेर एकदम ताण येतलो। आतां हांगा पोस्ट हाचेर कोणें तरी उपाय काडून बेगीन बेगीन पोस्ट ऑफिस हें चालू जावपाक जाय अशी आमची थळाव्याची मागणी आसा। म्हणटकच तुमी खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव